आसा सुकूर पंचायत आणि सुकूर झेडपी इलेक्शनाक हांगा राविल्लो आसा अमित देविदास अस्नोडकर. हांगा जी कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ती तातूंत गिरी एरिया पडटा म्हणजे केदारूय पडटा प्लस मायकल तांकां बीन लागता इल्लोसो भाग. आणि लास्ट टायम आमी जाणा हांगा कुडणेकार तो जिखून आयल्लो ताचेर आयज खंय तरी एक्शनूय जाल्लेली आसा पार्टीच्या अगेन्स्ट काम बीन करता बीन म्हणून. सो आमी आतां विचारया हाका अमिताक की ताचो प्रचार कसो चल्ला. इतले दीस तो भोंवता डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा ताची आतां ऑलमोस्ट थोडे दिसूच उरला. हाचो प्रचार कसो चल्ला. बरो प्रतिसाद आसा म्हणजे रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. पळयताच आसतलो फाटल्यान स्पेशली आतां आज इतले लोक आयला तेतून महिला वर्ग पळया कितले आसा जो. सो दे आर विथ BJP, दे आर विथ रोहन सर, दे आर विथ मायकल सर, दे आर विथ केदार सर. सो सगळे जाण मेळून करून भारतीय जनता पार्टीक आनी एकदा कमळ फुलोवपाक बरे तरेन फुडें चल्ला. तुमचें विजन कितें आहा. विजन म्हणजे पळय आतां डेव्हलपमेंट हे BJPचें चालूच आसा. सर करता थंय मायकल सर करता. सर म्हणजे आमचे रोहन सर, तशेंच केदार सर. हे डेव्हलपमेंट म्हणजे प्रोजेक्ट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बाकी सगळे चालू आसा. आमी म्हणजे आतां ग्रामीण भागाचेरूय लक्ष घालतात ते. आनी हांव जसो आतां गांवां भोंवतालो पळय लोकांची खूब कामां आसा बारीक बारीक कामां जाणट्यांची बीन थंय लक्ष घालूंक सोदता. मागीर फार्मींग हेजेर आनीक कितें इम्प्रुवमेंट्स हाडूंक शकतले जे आमकां ऑब्वियसली गव्हर्मेंटाचो हेल्प आसतलो. तसो आयज CM सरानूय सांगलेलें आसा की कम्युनिटी फार्मींग स्टार्ट करपाचें आसा. आनी नोन फॉर दॅट. या दॅट्स वाय इवन सालिगांव गिरी एन सो थंय लक्ष घालतलो. थंय चड लक्ष घालूंक सोदता. म्हणजे कसो कितें लक्ष घालतलो कितें म्हणून करतलो. आतां जशें कम्युनिटी फार्मींग सांगलें सो दॅट वील हेल्प नो डेफिनेटली. सगळे लोक येवन करतले. प्लस आजकाल शिक्षण वाडलां इन फार्मींग. मे बी यूथ चडशे वचना थंय तांकां प्रोत्साहीत करतलो की बाबा हातून लक्ष घाला. कित्याक की खूब जाण आसा जे ऑलरेडी करता तांकां खूब नॉलेज आसा. तातूंत तांचे सजेशनां घेवन तांचे हेल्प घेवन तसो स्वता म्हाजो भाव एक काम करता इन एग्रीकल्चर हितून ताजी हेल्प घेवन आनी कितें तांकां नॉलेज येवंक शकता जाल्यार ट्राय करतलो डेफिनेटली. ओके. आतां तुमची खंयच्या स्टेजीचेर कॅम्पेन चालू आहा ऑलमोस्ट थोडे दिसूच उरल्या. 2-3 दीस उरला. 2-3 दीस उरल्या. सो तुमी सगळ्या घराघरांनी पावल्या. ऑलमोस्ट पावलो. थोडे कडेन तेंच्यांनी कितें केली कॉर्नर मिटिंग्स घेतली. स्वता पंच मेंबर्स भायर सरले कार्यकर्ता भायर सरले. तांच्यांनी म्हाका थोडे कडेन सांगले तूं येवं नाका तूं दुसरे कडेन पळय आमी थंय पळोवन घेता अशें चालूच आसा. आनी इट्स अ लायक ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स. सो तुमकां आतां मायकल लोबो आनी केदार नायकाचो सपोर्ट आसा. ऑफकोर्स आसा. तेच सांगलें न्हू की जस्ट नॉट आर आतां आमचे सरपंच हांगासर आसा एक सरपंच आसा पंच मेंबर आसा ही आमचे जाले सुकूर. तशेंच थंय गेलो न्हू ते येवन आपयतात. सो तो टायम आमकां कितें जालें कमी आसल्या कारणान मातशें वचप जालें ना हांगा थंय. आनी जंय जमता थंय करता. बट असो आसा की एकदां ते येवं नाका म्हणटा आमी पळोवन घेता म्हटल्यार कॉर्नर मिटिंग्सर दॅट वॉज लायक टू मच ऑफ रिस्पॉन्स कवर केले ऑलमोस्ट. तुमची मार्जीन कितें आसतली. ते आतां हांव कशें सांगू पण मार्जीन बरीच आसतली ही कळटात. कित्याक वी आर सपोर्टींग द लार्जस्ट पार्टी इन इंडिया गोवा. सो ती मार्जीन बरीच आसपाक जाय. ओके. म्हाका एक सांग तुमी पळयता महिला वर्ग खूब आहा तुमच्या वांगडा. सो तांच्या खातीर कितें अशें स्पेशल कामां करतले तुमी कितें विजन आहा तांच्या खातीर. महिला वर्ग म्हणल्यार महिला शक्ती विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दे आर वन ऑफ द बॅकबोन्स ऑफ आर सिस्टम. सो जे गव्हर्मेंट आतां तांकां ऑलरेडी प्रोविजन कितें करता बारीक ग्रह आधार महिलां खातीर जे वॉट एवर ग्रांट्स दिल्ले आसा ताजेर म्हाजो रोल हे प्ले आसतलो की तांकां जाता तितले बेगीन तांचे ग्रांट्स मेळचे. आनी कितें नवीन स्किम्स आसा जाल्यार त्यो सजेस्ट करच्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंट करपाक ट्राय करतलो. आनी अशें जे यूथ आसा जे ग्रावंड बीन तशें कितें प्लॅन आहा तुमचे. ऑलरेडी चालू आसा. ग्रावंड आमचो एक व्हडलो येतात आतांच सरान सांगलें आमचे हांगासर क्रिकेट ग्रावंड तो आसा. प्लस आय एम ऑलवेज इनवॉल्व विथ द यूथ बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन. पर्वरी जिमखाना जशें सांगलें एक युथां खातीर तर सर आमचे सर मायकल सर केदार सर दे आर ऑलवेज विथ द यूथ. सो आय विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली. आय एम ऑलवेज बीन अ पार्ट विथ द यूथ. यूथ असले न्हू उत्साह वाडटा. अस्नोडकर फॅमिली परतून एकदां म्हणटात तशी फोकसान आयली खूब वर्सां उपरांत. जी पयलीं आसली ना न्ही पूण आतां परतून आयली म्हणजे सामकी BJP भितर कशें दिसता तुका. म्हणजे कितें म्हणटा हे म्हणून परतून आयली. कार्य तांचें चालूच आसलेलें. म्हाका एक संदी मेळ्ळा आतां फुडें आनीक करचें म्हणून. यंग बडी म्हणून चान्स दिला. जे काका करून आयला डॅडी करून आयला तेच फुडें करतलो आनी व्हडल्या प्रमाणान करतलो. कित्याक मातशें टॅक्नॉलॉजीचो हेल्प मेळटा सोशल मिडियाचो हेल्प मेळटा. ओके. आतां म्हणटात तशें रोहन खंवटे सर म्हणटात ते MLA आनी युनियन मिनिस्टर आहा ते इंडिपेंडंट आतां BJPन आयले. सो आतां तुमची फॅमिली तांच्या वांगडा सदांच रावतली. ऑफकोर्स रावतली. आमी सगळे जाण तांच्या बरोबर आसा. म्हणून फॅमिली जंय जंय मिटिंगी आसा थंय कोण ना कोण फॅमिली मेंबर आसतात. डेफिनेटली आसता. येयल्ल्या दिसा आसता. ओके.
आमी ज्या वॉर्डान आसा आनी त्या वॉर्डाची पंच आनी ती सरपंच आहा ती सोनिया पेडणेकर. सो खास करून महिला आसा आनी आमी जाणा की आतां जो नॉर्थ गोवा सीट जो आसा जो महिलां खातीर राखीव केलेलो आसा झेडपीचो, फुडें अध्यक्ष कोण जातलो तो. सो तांच्या कडल्यान जाणून घेवया की महिलांचो सपोर्ट हांगा कसो आसा तो. महिलांचो सपोर्ट कसो आहा ह्या वॉर्डा भितर आनी इवन फूल सुकूर भागान. महिलांचो आख्ख्या सुकुरानूच बरो आसा सपोर्ट. कित्याक आमी कॅम्पेनींग केला तितक्या हितून चड महिलाच आसली. आनी कित्याक खातीर तुमी इतलो सपोर्ट करता? आमी रोहन सरा बरोबर आहा. आमचो रोहन डेव्हलपमेंट करता ते सगल्यांक खबर आहा कशें डेव्हलपमेंट करता तो, करून घेता तो. आनी तेका लागून आमची महिला बी सगळी आमच्या बरोबर आहा. MLAचें जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना सगल्यांचो सपोर्ट असोच आसलो. तशेंच आमच्या बीन इलेक्शनाक लोकांचो आमच्या सगल्यांचो बरो सपोर्ट आसा. कॅन्डिडेटा बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता? कॅन्डिडेट आमचो बरो सोदून काडलेलो आसा. मिनिस्टरान 2-4 नांवां दिल्लीं आहा. तितून पार्टीन आमच्या अमित अस्नोडकराक तिकेट दिल्ली आहा आनी तेका सगल्यांनी सपोर्टूय केल्लो आहा. आमकां 4 पंचायती आसा. एक आमची सुकूर, एक सालिगांव, पर्रा आनी गिरी. आनी आमकां 3 MLA लागता. आमचो रोहन सर, केदार सर आनी मायकल सर. आनी तेंचे सगळे पंचायतीनू सरपंच पंच मेंबर सगळे आपल्या आपल्याच्या वॉर्डान सगळे डोर टू डोर केल्ले आहा. आनी हे आमचो अमित कॉर्नर मिटिंगेक गेल्लो आहा. आनी तसोच हांगा आमच्या हितून सगल्यो कवर जाल्ल्यो आहा कॉर्नर मिटींग आनी सगल्यांचो सपोर्ट तेका बरो आसा. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कॅन्डिडेटाक की अमित हो यंग युथान भितर सगळ्या भितर आमच्या माननीय आमदारान ताका काडलेलो आसा. तसोच पार्टीन ताका काडलेलो आसा. तेन्ना तेजी कामां जी आसा पळय तेज्या फंड झेडपीक तुमकां खबर आहा चड फंड ना. जी आमची खंय कामां उरल्या आमी रोहनाच्या आदारान सपोर्टान आनी आदारान 90% आमच्या वॉर्डांनी कामां पूर्ण केल्ली आसा. नवीन कामां येता. सो नवीन कामां कसली अशीं खंय तरी एक पादवे उरल्या, नाजाल्यार खंय देवळाक टायल्स घालपाक जाय, नाल्यार आनी कितें कसलें अशें शेड घालपाक जाय तेच्या फंडांतून आमी ते प्रयत्न करतले दिवपाक. सगळे खंयचें देवस्थान आसूं नाल्यार चर्च आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं ते सगळ्याक आमचो प्रयत्न आसतलो तेका फुडें काडून तेका आपोवन दाखोवन हे बाबा हे तुवें काम करपाचें हो आमचे प्रयत्न आसतलो. आनी खूब वर्सांनी अस्नोडकर फॅमिली परतून येता पॉलिटिक्सान आयले. अस्नोडकर BJPन परतून चान्स दिला, रोहन सरान तांकां चान्स दिला. त्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? अस्नोडकर फॅमिली आसलीच. तेंचो डेप्युटी स्पिकरूय जाल्लो. सो हय मदीं खंय तरी हें जालें हें पडलें. पूण आयज रोहन सरान आनी पार्टीन ताका फुडें काडला. सो खंय तरी अस्नोडकर फॅमिली सगळी एक जावन ताका सगळे सपोर्ट करता. सांगचें म्हटल्यार आयज हो जो जलसागर पळय दिसता तेतूनच तेजी जीत म्हणून सगळ्यांक कन्फर्म जाली. आनी ह्या असोच सगळ्याक सालिगांव बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, गिरी बरो प्रतिसाद. आनी मायकल लोबो जाल्यार तो म्हणटा थंयसर तूं येवच नाका म्हणटा. सो आमीच म्हणटा सगळे करता म्हणटा. सो कॅन्डिडेटाक तूं फकत म्हणटा सुकुरानूच पळय. पूण सुकुरान आमचे जे 11 वॉर्ड आहा पळय 11 वॉर्डान फूल स्विंग बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. कित्याक हावस टू हावस केले, थोडे कोपरा मिटिंगे गेले. आयजूय बरी पावरफूल मिटींग आसा. थंयसर लोक म्हणटा कितें आवाज येयल्या पुरो की मिटींग आहा म्हणून. सो लोक सारके धांवन येता. पूण मेन इम्पॉर्टंट जे पार्टी आनी आमचो रोहन सर जेका अपॉयंट केला पळय बेस्ट कॅन्डिडेट. सो तो यंग यूथ आनी आमकां यंग यूथूच जाय आसलो. आनी तुमी तशें विचारलें पळय अस्नोडकर फॅमिली म्हणटा पळय ती खंय तरी आसली पयलीं, मदीं गॅप पडलें आनी आतां ताका परतून आमच्या भारतीय जनता पार्टीन प्लस आमच्या रोहनान भरपूर सपोर्ट दिवन आयज ताका कॅन्डिडेट म्हणून हांव लोकां कडेन मागता की एक वोट पिड्यार करचें न्हू, सगल्यांनी भायर सरोन वोट मारचें आनी ताका भरघोस मतांनी 52% जाता ती 75%चेर झेडपी येवंक जाय. कित्याक केन्नाच झेडपीक लोक भायर सरना. पूण हे फावटी अशें जालां इलेक्शन म्हणटा पळय तें आमदाराचें इलेक्शन जाता पळय तशें झेडपीचें इलेक्शन जालां. पूण हांव लोकां कडेन मागता की भारतीय जनता पार्टीन जितके कॅन्डिडेट काडले पळय सगल्यांक विन करून लोक दितले अशें हांव आव्हान करतां. ओके, तुमी खूब वर्सांनी म्हणटा तशें भोंवता बीन आतां. तुमी अशें पयलीं भोंवतालेत पूण आतां भोंवता ताचो रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां? आतां हांव तुका खरें सांगता पयलीं झेडपीक कोण तितके मुवमेंट करिनासले. पूण ह्या झेडपीच्या इलेक्शनाक सॉलीड मुवमेंट खंयसरूय पळय आयकता मिडियाचेर पळयता सगळ्याक पळयता आमी की झेडपी इलेक्शनाक इतको पावर येयला. पूण खंय आहा ओपोजिशन जे कोण आहा ते खंयच दिसना चडशे. भारतीय जनता पार्टीच दिसता सगळ्याक.
म्हणजे तेंचें काम पावरफूल, ते जे काम करता पळय. आयज डेव्हलपमेंट फ्लायओव्हर दिलो, काणकोण टू पेडणे अशें वस्त 2-2.5 वरांत आतां पावतले. खाली पर्वरी उरला आनी तोय बीन इतको तांकां आस्वासन दिलां आमदाराक आमच्या की मार्च सप्टेंबर 26 म्हटल्यार कंप्लीट जातलें म्हणून. सो इतको फास्ट तर ब्रीज जालो जाल्यार आयज आमचे सगळे रेजिडेंट जे आहा पळय पर्वरी सगळे सिस्टमॅटीक आसतले, कोणाक त्रास जावचे ना आनी लोकूय आयज खूश आहा. कितली मार्जिन आसा तुमकां लास्ट विचारता? म्हाज्या हिसपान मार्जीन ताका पळय आतां आमी इलेक्शन न्हू तें इलेक्शन म्हणटकूच आमकां दिसता मार्जीन भरपूर आसतली. पर्संटेज तुका जावंक शकता 75% वयर आसतली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पूण म्हाज्या हिसपान जी महिला आयज महिला भायर सरली सो तेंचे मिनिस्टर बीन आहा ते सगल्यांक भायर काडटा. मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा ती महिला, बॅकबोन आमचो सगळो महिलांचो. आनी आयज महिलांक घेवन रोवन जो शेती जी आसा पळय ते शेती जावं खरें बऱ्या वायटाक खंयच्याय टायमार 24/7 तेजो फोन चालू आसता. कितेंय जालें जाल्यार तो फाटीं रावना. थोडे जाण कितें म्हणटा ऑफिसान गेले जाल्यार कितें आहा हें काडटा आनी दवरता. तो ऑफिसान गेल्या उपरांत कितें आहा जाल्यार ऑन द स्पॉट खंयच्या ऑफिसराक जाल्यार ऑन द स्पॉट फोन मारून तेजें काम करून दिता. थोड्योच गोश्टी अश्यो आसा की थोड्यो जायना, मातसो टायम वयता. पूण अशें आमी जाल्यार पयला मंगळारचो तो मेळटा कितके लोक तेज्या ऑफिसान. सो आमकां हेका लागून लोक आयज रोहना वांगडा आसा. बारीक पळोवंक वयचे जाल्यार आमचे सगळे हेका लीड आसता. सुकुरान जी ZPs आसूं आमदाराच्या हेका आसूं आनी MP आसूं सगळ्या हेका आमची सुकुरान लीड आसता. अशी खंयच ना की मायनस जाता म्हणून. थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आमकां टायम दिलो. इतलो तुमचो प्रचार बिजी आसा. थँक्यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक तुमकां. तुम्ही आतां पयले आसले की आमच्या वांगडा आसले ते सुकूरचे उमेदवार BJPचे आणि हांचो जो रिजल्ट तांकां इतलो कॉन्फिडंट आहा की ते शुअर जिखतले आणि ते आमकां येवपी 22 तारखेकूच कळटले.